मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, या मंगळाराच्या दिसा परत सोम्याचें दर्शन घेवंक आमी हांगासर जेजूच्या पांया मुळांत बसल्या. केदें व्हरतें बाग सोम्यान आयच्या दिसा म्हाका तुका आमा सर्वांक फावो करचें, तर हो सगळो वेळ संपूर्ण रितीन सोम्याक दिवंक आमी प्रयत्न करया. आमच्यो सगळ्यो अडकळी ह्या घडये जेजूच्या पांया तळ आमी समर्पून दिवन एका मनाची आनी एका काळजाची जावन सोम्याची स्तुती करया. संतोषभरीत जिवीत जियोवच्याक सोमी आमकां आज आपयता. ताच्या बोगसाण्याचो अनुभव ह्या आराधना वेळार आमी प्रत्येक रितीन करया. त्याच सोम्याची स्तुती करन ताचें आराधन आमी करतले हांव, ताच्या संगत सदांच आसतले हांव म्हूण ताका आमी बसोवया गावन गीत आराधनाचें. तुझे मुखा मोळो पळोवंक आशेता, तुझ्या सरपणा जियोंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लावेता, ही सोम्या ये काळजान म्हज्या. तुझे मुखा मोळो पळोवंक आशेता, तुझ्या सरपणाची येवंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लावेता, ही सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिवे पळोवंक आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवणारा, आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिवे पळोवंक आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवणारा, सोडवण तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोला आमची तुका भेटयता, सर्व सांजे सोम्या समोर काळजा मोला आमची तुका भेटयता, सर्व सांजे सोम्या समोर मोच्या एकसुरपणान सांगा तुम्ही मोच्या कष्टा तुका म्हाका बुजयता. ही सोम्या ये तूं म्हाका सांग, मोच्या हस्तकायेक पळोवन तूं जाता. मोच्या एकसुरपणान सांगा तुम्ही मोच्या कष्टा दुखान म्हाका बुजयता. ही सोम्या ये तूं म्हाका सांग. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिवेर पळोवंक आमी प्रणाम करता.
मोची पातका सगळी आपणाचेर घेता शिणे वेळार म्हाका तूं पावता कष्टा नष्टा वेळार आदार तूं जाता मोची पातका सगळी आपणाचेर घेता खातुरदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिवे पळोवन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवोंकारा सोडवोन तुका आमी नमन करता नमस्कार आमची तुका भेटयता सर्व सांचे सोम्या समर्पिता काळजा मोरा आमची तुका भेटयता सर्व सांचे सोम्या समर्पिता हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया कोणा ताळ्या हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया ताळ्यान सांगात आमी म्हणया म्हज्या उपरांत सांगा हरगां तुका सोमिया जेजू हरगां तुका सोम्या जेजू वगळाप तुका सोमिया जेजू वगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोमिया जेजू तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वगळाप तुका सोमिया जेजू वगळाप तुका सोम्या जेजू वाकणणी तुका सोमिया जेजू वाकणी तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू प्रणाम तुका सोमिया जेजू तुका सोम्या जेजू नमन तुका सोमिया जेजू नमन तुका सोम्या जेजू वाकणणी तुका सोमिया जेजू वाकणी तुका सोम्या जेजू वैभव तुजो सोमिया जेजू वैभव तुजो सोम्या जेजू हरगां तुका सोमिया जेजू हरगां तुका सोम्या जेजू हरगां तुका सोमिया जेजू हरगां तुका सोम्या जेजू हरगां तुका सोमिया जेजू हरगां तुका सोम्या जेजू मोगाळ पावन आनी भयणीनो सोमियाचें आराधन करच्याक व्हडा मोनान व्हडा संतोशान दादोश काळजान आज हांव आनी तुमी सांगाता मेळ्ळ्या आनी एक हप्तो सोमिया सांगाता करसूच्याक सोमियाच्या पांया मुळांत बसोंक आमी हांगासर आयल्या तस्सो काकुळतीचो सागोर बरो गवळी जेजू आज आमकां ताच्या बोगसाण्यांत वांटेली जावं उलो दिता ताच्या बोगसाण्या विशयांत आमकां आज शिकोवण मेळटा आसतना आमी आमच्या जिणयेंत हेरांक बोगसूंक तस्सो सोमी काकुळतीचो सागर आदार जावं दी म्हणून कालतेपणी आमी मागया थोडी मिनटां बरो आमच्याच उतरांनी मौनपणी आमच्या सोमयाक आराधन करया.
आमची जबाब जावं दी अर्ग आनी वगळाप तुका सोमिया जेजू अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू कोरो देव जावन येवकारिस्तांत रावुल्ले पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू पवित्र उंड्यांत तुज्या दर्शना पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू पातकी तरी आमच्या काळजांत रावुल्ले पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू पातक्यांक आमकां तुजी इश्टागात दया केल्ले पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू पातक्यां खातीर जिवाचें बलिदान भेटयल्ले पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू आमकां पातक्यांक येवकारिस्तांत आत्म्याचें काण जाल्ल्या पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू प्राजिताच्या साक्रामेंता पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू साक्रामेंत वांटूंक तुवें दिल्ल्या याजकांच्या देणयां पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू पातक्यांक तुज्या सांगातपणा पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू याजकांच्या माणयारपणा द्वारी गुमसारांत आमची पातकां बोगशिल्ले पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू आमचे थंय मीत मेर नातल्या तुज्या काकुळती पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू लेख मीत नासतना आमकां बोगशिल्ले पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू सातांच्या 70 पवटी बोगसूंक आज्ञा दिल्ले पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू सूक वळखोवचें कालतेपण दया केल्ले पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू तिदवण स्विकार करचें बरें मोन दिल्ले पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू एकामेकाचे चड उणें सोसून व्हरची सोंसणीकाय दिल्ले पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू पातका विरोध झुजोवंक दैवीक उतराचें प्रेरण दिल्ले पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू पेल्याक बोगशिताना आमकां बोगशिल्ल्या पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू तुज्या दैवीक काकुळती पासो तूं अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू एक घडी बोर मावून रावया कितलें बरेंपण आमच्या सोमियान आमच्या हरी एकल्याच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत केलां सगळीं वर्सां पावची नान मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सोमियाची स्तुती करूंक तरी आमकां अस्कत्यांक सोमियाच्या पांयां तळा मुळांत बसोन आज ताचें आराधन करचें ताची स्तुती करचें हें भाग सोमियान आमकां फावो केलां जाल्यार आमी ताका दिनवाशी काळजान अर्गां दिवंक जाय ताच्या सांगातपणांत आमी सदांच रावोंक प्रयत्न करी जाय तो आमचो सोमी आमचो देव आमचे सांगाता सदांच आसता आमच्या कश्टा अनवारांनी आमकां तो आदार दिता तसो सोमी आज आमकां परत सांगता मुझे थंय तुमी येया मुझे थंय तुमी रावा तर 1 मिनट भर परत त्या सोमियाचें बरेंपण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत प्रत्येक जावन आमच्या वैयक्तीक जिवितांत उडास काडया मौनपणी ताका अर्गां दिवया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमच्या सोमियाचें काळीज उदार काळजाचो सोमी आमकां आमी उदार जावंक आज उलो दिता तर त्याच सिंतिमेंतांनी बरोल्लें हें कन्नड गीत उबी रावून आमी गावया सोमियाच्या महिमे खातीर आमी गावया बा येसुवल्ली बा निन्न हृदयावा येसुविगेता निन्न कायुवा कुरुबवर्णवा तुमच्या बुकांनी पान 37 येसुवल्ली बा ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೇತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೇತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ ಏನು ಹೊತ್ತು ತಂದೆ ಸತ್ತಾಗೇನು ಕೊಂಡೋಗುವೆ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಹೊತ್ತು ತಂದೆ ಸತ್ತಾಗೇನು ಕೊಂಡೋಗುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀ ಬಂದೆ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀ ಬಂದೆ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಬಾ
ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬರವಾ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದು ಸೋತೆ ನೀನು ನಂಬಿದವರ ಪ್ರೇಮವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದು ಸೋತೆ ನೀನು ನಂಬಿದವರ ಪ್ರೇಮವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು ನೋಡು ಶಿಲುಬೆ ಮರಣ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಕಾಣು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು ನೋಡು ಶಿಲುಬೆ ಮರಣ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಕಾಣು ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವಾ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದ್ದು ನೀ ಸಾಕು ಮರಣ ಬರಲು ಹಣವಾದೆಲ್ಲ ಧೂಳು ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದ್ದು ನೀ ಸಾಕು ಮರಣ ಬರಲು ಹಣವಾದೆಲ್ಲ ಧೂಳು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬೇಗ ಓಡು ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಕೂತಾಗ ನೋಡು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬೇಗ ಓಡು ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಕೂತಾಗ ನೋಡು ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವಾ ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಸಾಕು ಆರು ಅಡಿ ಮಣ್ಣು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡು ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಸಾಕು ಆರು ಅಡಿ ಮಣ್ಣು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡು ಸಾನಮಾನ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ನೋಡು ದೀನರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣು ಸಾನಮಾನ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ನೋಡು ದೀನರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಡು ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವಾ ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವಾ मोगाच्यानो उबे रावल्ल्या कडेच कीर्तनकाराची उतरां आमी आयकुया कीर्तन 15 सोम्याच्या तंबांत कोणाक रिगोंगो साध्य जायत म्हणून ह्या कीर्तनांत आमकां स्पश्ट सांगलां म्हज्या उपरांत ह्या कीर्तनाची उतरां तुमी रिपीट करची
सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुझ्या तंबांत कोण रावतलो तुझ्या थंबांत कोण रोवतलो तुझ्या पवित्र पर्वतार कोण वस्ती करतलो तुझ्या पवित्र पर्वतार कोण वस्ती करतलो निर्दोषपणी जियेता निर्दोषपणी जियेता आणि न्यायनितीन चलता तो आणि न्यायनितीन चलता तो काळजान तावन सत उलयता काळजात जावन सत्व उलयता आणि आपल्या जिबेन निंदा करिना तो आणि आपल्या जिबेन तो निंदा करिना तो आपल्या इष्टा कसल्यांच वाईट करिना आपल्या इष्टांक कसलेच वाईट करिना आणि आपल्या पेल्याचेर बदलाम घालिना तो आणि आपल्या पेलांचे तेल गोड घालिना खोट्या मनशांक कांटाळटा खट्या मनशाक खांटाळटा पूण सर्वेस्पराक भियेतेल्या मनशांक पण सरस्वरा भियेतेल्या मनशांक मानान लेखता तो मानान लेखता तो आपल्या पेल्याक दिल्लो सपूत मोडिना तो आपल्या पेल्यांक दिल्लो सपत मोडिना तो रिणाचेर वाट घेना रिणाचेर वाड घेना आणि निरापराध्याक वाईट करूंक लंच घेना तो आणि निरापराधाक वाईट करून लस घेना तो जो मनीस अशें करता जो मनीस अशें करता तो सदां काळ तीर रावतलो तो सदां काळतील रावतालो दायकन बसा मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सोमयाचें आराधन ताची स्तुती आमी करनासाव देवाचें उतर आत्तां आमी आयकलें किर्तन 15 दाविदाचें किर्तन म्हूण नांवाडलेलें हें किर्तन जर ह्या किर्तनाच्या उतरां प्रमाणे सोमयान आमची झडती केली जाल्यार देवान आमची झडती केली जाल्यार हांव आनी तुमी खंडीत जावन हांगासर बसोंक शकचे ना सोमयाची काकुळट आसल्यान आज हांव आनी तुमी ह्या पवित्र पुनशेतांत सोमयाचें आराधन करूंक आमकां साध्य जालां आमचें मेरीट न्हय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमच्या सक्तेन न्हय आमी बरें केलां म्हूण न्हय कित्याक एका संगतींनी हांव आनी तुमी सुकोवन पडल्या आमी पातकी जावन आसाव देखून सोमयाचें उतर आमकां सांगता सोमी पाता कांटाळटा पातक्यांक न्हय हें हांवें आनी तुमी स्पश्ट समजोवन काडूंक जाय पातकी म्हणटा आसतना ताका पयस करचें न्हय देवाची मांडावळ तशी न्हय देव म्हणटा आपूण पाताक कांटाळटा पाताक देवा मुखार एक अडखळ देवाच्या संबंधान रावोंक पाताक एक अडखळ पूण पातकी मनशाचो सोमयान मोग केलो जेजू बरो गवळी कसो ताणें ताच्या शेळयां खातीर आपल्या सचिवाचें बलिदान दिलें आनी आमकां बरवसो दिवच्या खातीर तो ह्या येवकारिस्तांत खरोच उंड्या रुपार हजार आसा ताचें हजारपण हांव आनी तुमी बघून आसाव मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो केदें व्हरतें बाग ह्या किर्तनाचेर थोडी नदर आमी घाली जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या तंबान कोण रावतलो हें किर्तन आमी घरा वचून परतून वाचया कोण रावतलो कोण गी म्हळ्यार कोण प्रामाणीक काळजान सोमयाक सोदता निर्दोशी कोणाचेरच बदलाम घालिना तो न्याय नितीन चलता तो सोमयाच्या मंदिरांत सोमयाच्या तंबांत भितर सरोंक शकता तो काळजान तावन सत उलयता कापाटपण दाखयना काळजान तावन सत उलयता आसा तशें सांगता फोट सतकन सांगना पूण सत उलयता न्याय नितीन चलता तो सोमयाच्या मंदिरांत रावोंक शकता आनी आपल्या जिबेन निंदा करिना तो सोमयान आमकां जीब दिल्या जाल्यार सोमयाची स्तुती करूंक कोणाचें मान काडूंक न्हय कोणाक वायट मागोवंक न्हय ही सोबीत जीब सोमयान दिल्ली सोमयाची स्तुती करच्याक आमी ती जीब वापरूंक जाय खंयच्याच कारणाक ह्या जिबेचो दुरुपयोग हांवें आनी तुमी करचो न्हय केलो जाल्यार हांव आनी तुमी सोमया मुखार गुन्यांवकार जाताव सुखीदार जाताव सोमयाच्या मोगाचो अनुभव आमकां जायना तो कोट्या मनशांक कांटाळटा देखून आमी आमच्या जिणयेंत कोट्या मनशांचो सांगात सांडी जाय पूण कोट्या मनशांक आमी कांटाळचें न्हय म्हणजे कोट्या मनशांक आमी सोमया सरशी येवंक आमचें तांकी भितरलें काम आमी करी जाय सर्वेस्पराक बियान चलता तो बागी गादयेचें पुस्तक आमकां सांगता कितें सांगता कोण सर्वेस्पराक भियोन चलता तो मनीस बागी फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनींग ऑफ विजडम कोण सर्वेस्पराक भियोन चलता तो बागी भियोवचें म्हळ्यार ताचो मोग करचें ताची आज्ञा पाळची ताच्या उतरां प्रमाणे आमची जिणी जियोवची कोण तो सोमयाच्या मंदिरांत भितर सरोंक शकता तो
पेल्याक दिल्लो सोपीत मोडिना तो भास पाळसो आज एक भास सांगची फाल्यां दुसरीच भास तशें जायना दिल्ल्या भाशेक दिल्ल्या उतराक सुखान तसलो आमचें उतर जाय जाय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सोमयाच्या प्रेरणान सांगचें तसलें आमच्याच चिंतपान तें आमी उलोवचें न्हय देखून म्हणटात मालगडे मनीस उलोवच्या पयलें 2 मुठी चिंती जाय खंय ते उतार खंय पावता आमकां कळीत जायना थोडे मुठी आमी तोंडाक आयिल्ले उतार उलयता म्हणटा थोड्यांनी तो ती तोंडाक आयिल्ले उलयता कितें उलयता तिकाच कळना ताकाच कळना म्हूण अशें आमी आयकता साद्या गजालींनी आयकता देखून सोमी आज आमकां सांगता आमी आमचें कितें आमी उलयता आमचीं उतरां ती पेल्याक सहज जाल्लीं जाय जय सोमयाच्या देवाक महिमा हाडचें तसलीं उतरां हांवें आनी तुमी उलोवंक जाय रिणाचेर वाट घेना हें उतर आमी पाडलें जाल्यार आतां रीण दिवच्यांक कश्ट जालें न्ही गे किर्तनकार 15 सांगता आमकां रिणाचेर वाट घेना आमच्या पैकी थोड्यांनी म्हणी रीण दिलां आसतलें दिलां गे रीण दिल्या उपरांत बारीक कश्ट मागीर फाटीं काणगोंक मस्त जाणां सांगतात रीण दिता आसतना दोनी हातांनी काण घेतात रीण फाटीं दिवंक विचारतना मागीर आमी आयका जाय पडटा तुका कितें हांव कितें तुजे पयशे काणगोन धांवता गे कितें इल्लेशें रावोंक जायना कितें परतून परतून विचारताय इतल्या वेळा भितर दिता म्हूण सांगून त्या मनशान ताचे सरशी वचून विचारतना ताका ही उतरां मेळटात आनी ताणें कांगाल जावन फाटीं हे जाय पडटा असलीं गडितां आमच्या समाजांत पळोवंक मेळटात देखून आमी कितें करी जाय कोणाकच रीण दिवचें न्हय रीण दिल्यार न्हय वाट काणगोवची रीणच दिना जाल्यार वाट काणगोवचो समाज येना देखून रीण दिवंक बँकां आसात फायनान्स आसा ती रीण दिवं दीत आमी वैयक्तीक आमी रीण दिवचें नाका तुमकां हेरांक गुमो करूंक साध्य जाता जाल्यार तुमच्या तांकी प्रमाणे दिया आनी सांगा म्हज्या भावा म्हज्या भयणी म्हजे कडेन आसचें इतलेंच तुका हांव कुमोग करता फाटीं दिनाका जालें तातूंत आसलें व्हडलें बेसांव आमकां दुसरें कांय ना आमी रीण दिलें जाल्यार ओ केदाळा दिता कोण ना ही केदाळा दिता कोण ना म्हणून गोमटी लांब काणगोन रावाचे राखा जाय पडटा ताचे वयल्यान 4 आयकवंक कितल्या दिता आसतना कितलें सांगलें हांव फाल्यांच परवांच इतल्या घडी भितर दिता म्हूण पूण दिल्या उपरांत ताचो पत्तोच ना एक रिमायंड करचें आसना अळे हांवें तुजे पयशे काण गेले आतां उडास आसा म्हाका हांव दितां आतां म्हाका कश्ट जाता खंडीत दितां आतां हांव मस्त कश्टार आसा तें जाल्यार एक उतार हें सांगचें सोड न्हू दिल्लो मनीस नांत ना पाडान ते पात्राड म्हणटात पळय खंय गेला ताका मागीर लायट काणगोन सोदून कोचाचें कोडना असली परिस्थिती आमच्या समाजांत आसात मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो देखून देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता तुमी रिणाचेर वाट घेनाकात रीण दितात जाल्यार दिया व्हडणी वाट घेनाकात वाट घेतात जाल्यार रीणच दिनाकात न्ही गे जाता जाल्यार तुमच्या हातांत तावन कितलें साध्य जाता तशें दिया देव आमचें तावन जायनातलें विचारिना दिता जाल्यार संतोशान दिया हस्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो खंय सांग पावलो कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता अध्याय 1 वोळ 9 आनी 7 हस्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर रोडोन अयो आनीक म्हाका ही राराय दिता न्ही गे ही राराय दिता देखून ओर दर रीण आनी परतून परतून विचार नाका तशें आमी थोडे म्हणटे म्हणचें आसता तशें करचें नाका कित्याक देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता रिणाचेर वाट घेनाकात घेतल्यार व्हडणी लेखा व्हरती न्हय चक्रबड्डी आनी खंयची बड्डी घालन ताचें जिवीत आनीक कांगालत ताणें ह्या जिवितांत रीण फारीक करच्या बरी ना अनेक वाटेनी आसता परतून परतून येचें आनी कोणें रीण काण गेलां ताका इजा दिवची दिताय की ना नाजाल्यार तुका पळयता तशें पुरा तशें जावचें आसता चक्रबड्डी आनी खंयची बड्डी कोणाक गोतो न्ही गे कश्टांचें जिवीत जाता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें जिवीत सोम्याच्या मंदिरांत भितर सरोंक साध्य जायचंय असलें जिवीत सोमी आमचें तावन अपेक्षिता सदांच आमी ताचे थंय तीर रावा जाय कित्याक सोमी आमचो मोग करता देखून हो मोग आमच्या भावा भयणी थंय दाखोवंक आमी दिसपडटे प्रयत्न करीत जाय तर एक घडी बरो आमचे दोळे धांपया
सोम्या मुखार रावोंक हांव योग्य घे म्हणलें आमकांच विचारूंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या अस्गतकाये वरवीं आमच्या बातका वरवीं सबार पोटी सोम्यांत थावन आमच्या भावा भयणी थावन आमी पयस गेले. हांव संख्ये बांदच्या बदलाक आमच्या जिणेंत हांवें आनी तुमी पागोर बांदूंक प्रयत्न केला. पागोर बांदल्यार जालें, मागीर कोण्णी येवच्या बरींच ना. आज सोमी ताच्या उतरा मुखार आमकां सांगता आमी पागोर बांदचे नाका, सांखे बांदया. ब्रिड्जस, वी नीड टू बिल्ड ब्रिड्जस, ब्रिड्जस ऑफ लव, ब्रिड्जस ऑफ फॉरगिवनेस, ब्रिड्जस ऑफ टॉलरन्स. असले ब्रिड्ज आज आमी बांदूंक सोमी आमकां उलो दिता. तर एक घडी बोर आमच्या जिणयेचेर आमी नदर घालया. खंयसर आमी आसाव, सोमी आमकां तसो आदार दिवं दी म्हूण प्रत्येक रितीन मागया. सोम्या थावन आमी पयस गेल्ल्यो त्यो घडयो एक घडी भर आमच्या मोती काडया. सोमी आमचो कितलो मोगाळ, उदार, काकुळतीचो सागोर. पूण सबार पोटी हांव आनी तुमी सोम्याची काकुळतो अनुभव करूंक सोलवाले. हांव सोम्यान आमकां दिल्लें तें बोगसाणें आमी विसरले. हांव घडयेन आमच्या भावाक, आमच्या भयणीक काळजांत थावन बोगसूंक आमी फाटीं गेलां. तर आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. ह्या प्राजिताच्या रिती वेळार आमची जबाब जावं दी. बोगो सोम्या पातका मोची बोगो, बोगो सोम्या पातका मोची बोगो. वायट आदारल्या खातीर बोगो सोम्या पातका मोची बोगो. बरें सांडल्ल्या खातीर बोगो सोम्या पातका मोची बोगो. संवसारी वस्तू फाटल्यान धांवल्ल्या खातीर बोगो सोम्या पातका मोची बोगो. वायट सवयांचे गुलाम जाल्ले खातीर बोगो सोम्या पातका मोची बोगो. हेरांचे नांव भाट केल्ले खातीर बोगो सोम्या पातका मोची बोगो. गरजे भायर हेरांच्या संगतींनी मेतेर जाल्ल्या खातीर बोगो सोम्या पातका मोची बोगो. हेरां विशांत अपप्रचार केल्ले खातीर बोगो सोम्या पातका मोची बोगो. हेरांक स्कांदल दिल्ले खातीर बोगो सोम्या पातका मोची बोगो. पाता कोळकोंक गळाय गेल्ले खातीर बोगो सोम्या पातका मोची बोगो. संपन्मुलां दुरुपयोग केल्ले खातीर बोगो सोम्या पातका मोची बोगो. वायट अश्लील पिंतुरां पळयल्ले खातीर बोगो सोम्या पातका मोची बोगो. माध्यमांचे गुलाम जाल्ले खातीर बोगो सोम्या पातका मोची बोगो. लेखा व्हरतो वेळ मोबायलाचेर करसिल्ले खातीर बोगो सोम्या पातका मोची बोगो. सडीत आसले हेरां सांगाता वांटून घेनातल्या खातीर बोगो सोम्या पातका मोची बोगो. बावडताच्या संगतींनी शेळेपण दाखयल्ल्या खातीर बोगो सोम्या पातका मोची बोगो. दोळे आमचे दांपिया मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, सोम्याची काकुळत ह्या घडी आमकां हरी एकल्या गरज आसा. आमी एक घडी बोर दिंबी घालया, आमचे दोळे दांपिया, आमकांच आमी विचारया आमी खंय आसाव, आमचें जिवीत कशें आसा. आज कोणाच्या देखी खातीर हांव आनी तुमी जियोन आसावंगी, ह्या सोम्या खातीर जियोन आसाव, सोम्याच्या मोगा खातीर जियोन आसाव, सोम्याच्या राजा खातीर जियोन आसाव. एक नवी समाज रुपीत करच्या कामांत आमी मेतेर जावन आसावंगी. आसा जाल्यार देवाक आमी अर्गां दिवया. सुकोवन पडल्या जाल्यार सोम्याचें बोगसणें
ताची काकूळट आमी मागया. आमचो सोमी आमकां सांडून घालचो सोमी न्हय, तो सदांच आमचे सांगात आसा. आमच्या कश्टां संकश्टांनी आमकां तो आदार दिता. देखून आज आमचे थंय बदलावण गरज आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हज्या भावा थंय म्हज्या भयणी थंय न्हय, म्हजे थंय परिवर्तनाची गरज आसा. तर हें गीत आतां आमी गायत आसतना आमचे दोळे धांपया. आमचे बूक उक्ते करची गरज ना. हें गीत आमकां हरी एकल्या कळीत आसा. म्हजे थंय सोम्या परिवर्तन गरज आसा. म्हजे थंय सोम्या परिवर्तन गरज आसा. न्हय म्हज्या आवय थंय बापूय थंय पेल्यान थंय बगार म्हजे थंय परिवर्तनाची गरज आसा. हेंच गीत आतां भावार्थान दोळे धांपून आमी गावया. मोचे थंय सोमिया परिवर्तन कर सासा. मोचे थंय सोमिया परिवर्तन कर सासा. नहीं बाबा थंय नहीं भयणी थंय मोचे थंय सोमिया. नहीं बाबा थंय नहीं भयणी थंय मोचे थंय सोमिया परिवर्तन कर सासा. नहीं बाबा थंय नहीं भयणी थंय मोचे थंय सोमिया परिवर्तन कर सासा. मोचे थंय सोमिया परिवर्तन कर सासा. मोचे थंय सोमिया परिवर्तन कर सासा. नहीं बापाय थंय नहीं आवय थंय मोचे थंय सोमिया परिवर्तन कर सासा. नहीं बापाय थंय नहीं आवय थंय मोचे थंय सोमिया परिवर्तन कर सासा. मोचे थंय सोमिया परिवर्तन कर सासा. मोचे थंय सोमिया परिवर्तन कर सासा. नहीं इष्टा थंय नहीं पेल्या थंय मोचे थंय सोमिया परिवर्तन कर सासा. नहीं इष्टा थंय नहीं पेल्या थंय मोचे थंय सोमिया परिवर्तन कर सासा. 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 अर्गां तुका सोमियान जेजू. अर्गां तुका सोमिया जेजू. होगळाप तुका सोमियान जेजू. होगलाप तुका सोमिया जेजू. आराधन तुका सोमियान जेजू. आराधन तुका सोमिया जेजू. मोगाच्या नो ह्या घडये कोणा खातीर आमी मागता म्हूण बसयलां तांचो उडास काडया. तांची नांवां आमच्या मोती काडया. तस्सो सोमी येवकारिस्तांतलो जेजू बरो गवळी सांडून घाल्ल्यांचो आदार आमची हरी एकल्याची मागणी तो आयकोन दी. आनी जें कितें बरेंपण जावंक आसा आमच्या जिणेंत आमच्या कुटुंबांत आमच्या भावा भयणी थंय तें जावं दी म्हूण कालतेपणी मागया. मौनपणी आमच्यो सगळ्यो गरजो त्याच जेजूच्या पांयां तळा समर्पून दिवया.
मागे आमी आमच्या कुटुंबांत कोस्तो नासच्या आमच्या भावा भयणी खातीर विविध संकश्टांक विविध रितींच्या कश्टांक ती सांपडून आसात जावं पुरो मानसीक रितीन या येर कुडीच्या दुखी निमती विश्व्याच्या दुखी निमती ती कोसतोन आसात तांच्या खातीर मागया तांकां सोमयाक या घडी आमी उबारया तस्सो सोमी दैवीक वैज आमच्या सगळ्या भावा भयणींक आपडून दी गूण करून दी म्हूण मागया आमच्या कुटुंबांत आसच्या मालगड्यांक जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पिया तस्सो दैवीक वैज तांचो आदार जावं दी तांचे उतार प्रायाचे कश्ट सोंसणिकायन सोसूंक कृपा पवित्र आत्म्याची ससाई तांकां लाबोवन दी म्हूण कालतेपणी मागया आमच्या कुटुंबांत आसच्या नेणट्या भुरग्यांक युवा जणांक जेजूच्या पांयां तळा ह्या घडी आमी समर्पून दिवया आमच्या भुरग्यांनी आमच्या युवा जणांनी वायट संगतींक वळख जायनासतना कोणी तर मादक द्रव्यांक वळख जाल्यान जाल्यार तांचो आमी उडास काडया ह्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींक मादक द्रव्या ड्रग्स असल्या वायटांक संपडून जिवितांत निराश जाल्ल्या ह्या आमच्या भावा भयणींक प्रत्येक जावन युवा जणांक जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पून दिवया तस्सो सोमी तांची मोत उजवाडवती बऱ्या मनाच्या मनशा मुखांतर तांकां फावोतें मार्गदर्शन लाबोवन तांणी ह्या वायटांत जावन वेगिन्स फाटीं येवन तांच्या कुटुंबाक समाजेंत बरेपणान जिवचें आसलें तें जावं दीत म्हूण मागया आमी मणिपुरांत कोश्टोवच्या सर आमच्या भावा भयणींक जायतो लोक आनीक निराशपणान जिवन आसा घरांत आनी वखदायल्यांत फुडार तांकां ना जाला कोश्टोन आसात ह्या आमच्या भावा भयणींक ह्या घडये जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पिया तस्सो सोमी तांचो आदार जावं दी बरवसो जावं दी बरेपण जावं दी शांती समाधान थंयसर जावं दी म्हूण कालतेपणी मागया आमी बऱ्या पावसा खातीर ह्या दिसांनी पावस आमकां आयिल्लो देवा करगां दिता आसतना परत पावस इल्लो उणो जाल्ल्या बरी दिसता आमकां हर एकल्याक पावसाची गरज आसा मोगाच्या पावनांनी भयणीनो बऱ्या पावसा खातीर कालतेपणी मागया तस्सो काकुळतेचो सागोर आमची अस्कतकाय पळयनासतना आमचेर भरपूर पावस धाडून दी अशें आमची कृशीचीं कामां आनी कितें कसलीं कामां जावंक आसात उदकाचो तत्वार निवारून दी म्हूण कालतेपणी आमी मागया कोणा खातीर आमी मागता म्हूण बसोवन ह्या पवित्र पूण शेताक आमी आयल्या एक घडीभर तांचो उडास काडया तांच्या मागण्यांक आमचो सोमी कान दिवन दी ताची खुशी वय जाल्यार ह्या आमच्या भावा भयणींची सगळी मागणी विनवणी देवा मुखार पावोवन दीत म्हूण मागया ह्या दिशेन ह्या दिसांनी दोळ्यांचें ऑपरेशन जावंक आसच्या आमच्या भावा भयणींचो उडास काडया तांचे खातीर मागया तांकां बरेपण जावं दी विविध दुखींनी कोश्टोन आसच्या आमच्या भावा भयणींचो उडास काडया प्रत्येक जावन आमकां हांगासर गितां गावंक कुमो करचो आमचो भाव डेनीस ताच्या हातांची दूख सारकी जावंक बरी भलायकी ताका बेगीनच फावो जावन हांगासर ताचे मिसांव ताणें मुखारून वचच्याक देव ताका आदार दिवन दी म्हूण मागया एक घडीभर मावून रावया आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया आमची सगळी मागणी आनी तेसावां सोमयान शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उबारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोमयाचे आशिर्वाद घेवच्याक गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता साक्षांगमान करुया
गोवेच्या अस्तोत्विश्या बाबाचे बोल दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुतीचा भोगी महिमा ससना ससना एका थाळ्यांत सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमीना वाटता प्रार्थुया. ये देवा विचित सक्रमेता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या आसासना. आमेन. आणि मोगा पुरी देखोना भक्ती आम्ही सर्या देवाच्या मंदिरा कैसर दोघाते मोजे नामी संगी मेळटा कैसर आसा सदाकांची मोदेगा जेजूची प्रेमता आका प्रेरण जितले ताच्या नावानामी किते मागता ते मेळटले संतोष बरी काळजा आणि मोगा बरी देखोना भक्ती आम्ही सर्या देवाच्या मंदिरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, गेल्या त्या मंगळारा दिसा आमी एक फेस्त आचरण केल्लें आनी तें जावन आसा आसूम सावाचें फेस्त. मरयेक सर्गार व्हेल्लें, स्वर्गावरणाचें फेस्त. स्वर्गार गेल्ल्या उपरांत कितें जालें कोणाक गुर्तुना. त्या देखून आज 8 दिसां उपरांत हांव तुमकां सांगता तिका राणी म्हणून कुरवार केलें. तें फेस्त आज आमी आचरण करता. आनी आयच्या प्रसंगांत राणीपण म्हळ्यार कितें आनी आयच्या पयले वसाप आनी आयच्या फेस्ताक आसलेलो संबंद कितें म्हणून आमी जाणा जातले. हांव मरयेक आमची माय आवय म्हूण उलो करतना तिका राणी म्हणून आमी आपयता आनी अशें मस्त बिरुद आमी तिका दिता. तेरसा वेळार लदीन म्हणटा थोड्यांक कांय ना. अंबसवंतीकर 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 काले म्हणलें पयलें काले म्हणटा गुर्तुना म्हणूनच वता. आनी अशें समजनासतना तकली तातूंत घालनासतना आमी आदारलेल्या सर चुकी आनी पथकांचो उडास काडन आतां आमी देवा लागचें भोगसणें मागया. हांव पातकी आमी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कितें अवसरून सांगता. मनाची दोन तोंडां सारून
वायच्या धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध व्हड अपराध ह्या पासून सगळ्यां सदा संकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोनिया काकूत सोनिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोनिया काकूत सोनिया काकूत प्रार्थोया वो मोगाळ बापा तुझ्या पुताचे आवयक अंकवार मरयेक आमची आवय आनी राणी तुवें करून दिल्याय ह्या तुज्या पुरबायेच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासतांव आनी तुवें तुज्या भुरग्यांक सर्गा राजांत तयार करून दवरलाय ती महिमा आमचे माये राणयेचे विनवणेन आमी जोडूंक पावो म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्वराचो दूत आयलो आनी तो ओफ्राच्या शिंदू रुखा बंदा बसलो तो रूख अबिएजेराच्या वंशाच्या जोवाश असो ताचो पूत गिदेयोन मिदियानितांतावन गोव लिपोवचे खातीर दाका घानयान तो मळटलो सर्वेस्वराचो दूत ताका दिश्टीक पडलो आनी ताणें ताका म्हणलें बाळिश्ट झुजारिया सर्वेस्वर तुजे सवें आसूं गिदेयोनान ताका जाप दिली म्हज्या धन्या सर्वेस्वर खरोच म्हजे सवें आसा तर हें सगळें आमकां कित्याक घडलें आमच्या पुर्वजांनी आमकां वर्णिल्लीं तीं विचित्र कृत्यां खंय आसात तांणी आमकां सांगिल्लें सर्वेस्वरान आमकां खरेंच इजिप्तांतलें भायर काडल्यान पूण आतां सर्वेस्वरान आमकां सांडल्यान आनी मिदियानितांच्या अधिकारा खाल घाल्यान सर्वेस्वरान ताचेशी घुवन म्हणलें वस आनी तुजे थंय आसलेले सक्तेन इस्रायल परजेक मिदियानितांच्या हातांतलीं सोडय वय हांव तुका धाडटां गिदेयोनान ताका जाप दिली म्हज्या धन्या हांव इस्रायल परजेक कशें निवारूं पळय मनसेन म्हजी कुळी भोवस ल्हान आनी म्हज्या बापायच्या घरांतल्यान हांव सगळ्यां प्रास निमाणो पूण सर्वेस्वरान ताका म्हणलें हांव तुजे सवें आसतलो आनी तूं मिदियानितांचो तांचे मदल्या निमाण्या मनशाचो पर्यंत नाश करतलो गिदेयोनान ताका जाप दिली म्हाका तुजी कृपा लाभल्या तर म्हजे कडेन उलयता तो तुंच म्हूण म्हाका कळीत जावच्याक म्हाका एक खुणां दी हांवें वचून तुका म्हजी एक काणीक हाडून येसर दया करून हांगासो वचनाका ताणें जाप दिली तूं पाटी येसर हांव हांगास रावतलो गिदेयोनान वचून एक बकऱ्या पील मारलें आनी एक एफा गोवा पिठाच्यो बकऱ्यो तयार केल्यो ताणें बकऱ्या पिलाचें मांस एका दालयांत घालें आनी एका आयदनान कडी ओतली आनी हें सगळें
सिंदूर कमळांत हाडून देवदूता मुखार दवरलें. तेन्ना देवदूतान ताका म्हणलें, मांस आनी बकऱ्यो घेवन ह्या कटपाचेर दवर आनी कडी वत. गिदेयोनान तशेंच केलें. सर्वेस्वराच्या दुतान आपल्या हातांतली बेतकाटी मुखार हाडली आनी तिचे तकलेन मांस आनी बकऱ्यो आपडल्यो. तेन्ना खटपातावन उजो भायर सरलो आनी ताणें मांस आनी बकऱ्यो ग्राशिल्ल्यो. पूण सर्वेस्वराचो दूत गिदेयोनाच्या दोळ्या मुखलो नापैस जालो. हो सर्वेस्वराचोच दूत म्हूण गिदेयोनाक समजताच ताणें म्हणलें, हाय सर्वेस्वरा देवा, हांवें सर्वेस्वराच्याच दुताक मुखामुखी पळयलो. सर्वेस्वरान ताका जाप दिली, शांती तुजे सोबे आसूं, भिये नाका, तूं मरचो नाय. गिदेयोनान ते सुवातेर एक वेदी उबारली आनी ताका सर्वेस्वरच शांती म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतार हें. आपले पोरचे समाधानाचे उतर सांगता. सर्वेस्वर आपले पोरचे समाधानाचे उतर सांगता. सर्वेस्वर कितें सांगता तें हांव आयकतालो. तो समाधानाचे उतर सांगता. होय आपले पोरचे आपल्या भोगता आनी सगळ्या काळजां ताचेशी परतेल्या शांती आटयता. सर्वेस्वर आपले पोरचे समाधानाचे उतर सांगता. मोग आनी विश्वासी पोण एकामेकाक भेटता. नीती आनी शांती एकामेका आराम धरता. विश्वासी पोण भुमींतले उपजतेले. नीतिवान पोण सरगरता नादर घालतेले. सर्वेस्वर आपले पोरचे समाधानाचे उतर सांगता. सर्वेस्वर आपले पोरचे समाधानाचे उतर सांगता. उद्गाराक उबे रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. कितलो वर्तो ग्रेस जेजू क्रिस्त जावन आसुल्लो तरी तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळगाय वरवीं तुमकां ग्रेस करचा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. तो व्हडलो जेजू आपल्या शिसां लागीं म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता,
ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राज्यांत रिगोंक कठीण कश्ट मारतले. परत्यान हांव सांगता, एक खरें तरी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गींच्या राज्यांत तितले ससारायन रिगासो ना. इतलें आयकोन ताचे सीस तटक्क जाले आनी म्हणाले, तशें जाल्यार बचाव जावचें कोणें? जेजू तांचेर आपले दिश्ट लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य. तितल्यार पेद्रो उलोवन म्हणालो, आमी पळय सक्कट सोडून तुजो पाटलाव केला, आमकां तर कितें मेळटलें? ताका जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, नव्या जिवितांत मनशापूत आपल्या महिमेच्या सिंहासनार बसोन आसतना म्हजो पाटलाव केल्ले तुमी 12 सिंहासनाचेर बसोन इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नीत करतल्यात. ह्या शिवाय जाणें म्हज्या नांवा पासत घरदार भावा भयणींक, आवय बापायक, भुरग्या बाळांक आनी भंयबाट सांडलां, तांकां 100 वांट्यांनी फाटी मेळटले आनी तो सासणीक जिवीत जडतलो. पूण समार जण पयिल्ले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसात ते पयिल्ले जातले. देवाचे उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणींनो, आज ऑगस्टाची 22 तारीख मंगळाराचो दीस आनी म्हाका उडास येता आनंदाचे मिस्तेर. 500 मिस्तेर कितें म्हणटा, कोणी एकल्यान सांगीत की पळय मिस्तेर येतात की म्हणून. आनंदाचो सांग, आयकलें न्ही? आयकनातल्यार परतून हांव सांगता. आंकवार सायबीणीक सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात आनी वर्सान वर्सा 22वी तारीख ऑगस्टाची हें फेस्त आचरण करता आमी. 8 दिसां पयलें एक मरयेचें आनी एक फेस्त आमी आचरण केल्लें. खंयचें तें? मरयेच्या स्वर्गावरणाची परब. थोडे स्वर्गारोहण म्हणटा, स्वर्गारोहण न्ही, जेजूचें स्वर्गारोहण जालें, तो चडोन गेलो. मरयेचें स्वर्गावरण जालें, तिका कुडी आत्मे समेत सर्गार व्हेल्ल्या उपरांत थंयच बसोंक जाता ना. 8 दिसां भितर सगळी सीन चेंज, सगळें सर्ग परजळ्ळें, अलंकार केलो आनी मरयेक राणीपण दिलें. आतां राणी म्हणटाना आमकां काल्यांक गोत्तूच नाका, आमी वस्तू कांय फटे मात पळोवचें. कित्याक म्हळ्यार आमी जियोवचो काळ डेमोक्रेसी, प्रजाप्रभुत्व, एलिसांवांत गलाटे, गॅरंटी, ताच्या उपरांत कितें कितें आसा म्हणना. एलिसांवांत दुसरें आसा, पूण पयलें तशें नातल्लें, डेमोक्रेसी नातल्ली. रायांचें रासपटपण, धाकटे धाकटे राय, तुंड राय आसले. पळय आमचे स्वातंत्र्य संग्राम पळयता आसतनाच कळटा 1947 म्हणसर भारतांत कितले राय आसले. भारताची चरित्रां पयलींची वाचल्यार पुलकेशी, ताच्या उपरांत होयसळा, ताच्या उपरांत मोगल्स, ब्रिटीश आयिल्ले, ताच्या उपरांत आमकां पोर्चुगालचे आयिल्ले, अशे मस्त जण आयल्यात. पुरा टायपाचे मनीस आसले हांगासर. सबारशे राय आसले. रायाचो पूत राय तोय राय. त्या देखून पयल्यांच्या मनशांक जेजूच्या टायमार आनी ताच्या उपरांतल्या थोड्या शतमानांनी राय आनी राणीपण म्हळ्यार बरें गोत्त आसा. आनी राणी म्हळ्यार कशी आसता म्हणून तांकां कळीत आसा. तिका कितें गौरव, तिका कितें मान, तिके सन्मान. आनी रायाची मस्त बायलां पैकी चड मोगाची बायल पट्टद राणी तशें आसता. अशें पयल्याच तर आमी राणी म्हळ्यार कितलो मान गौरव आसा म्हणलें समजोवचें गरज. आनी तें समजल्ल्या उपरांत आमी आयच्या
फेस्ताच्या विशयांत उलोवचें. देवान तिका राणी करच्या पयलें तिका विंचल्लें, तिका आपोवणें दिल्लें आनी तिका मिसांव दिल्लें. 3 संगती: विंचल्लें, आपोवणें दिल्लें आनी मिसांव दिल्लें. आनी तिचें मिसांव समतस इनाम दिल्लें. हें संवसारी जिवीत समतस तिका इनाम जावन कोडी आत्म्या समेत सरकार व्हेलें आनी तें पावनांतल्याक आनी इनाम दिलें. तें जावन आसा सर्गा संवसाराची राणी म्हणून कुरवार केलें. आतां विंचल्लें, आपोवणें दिल्लें पळया, ही एक घडी भर. गाब्रियल बडवो केदाळें बरी खबर चड येता, पाड हाडना. संतोसाची खबर हाडचो बडवो, गाब्रियल बडवो मरयेक दिश्टेक पडलो, तिच्या मुखार उबो रावलो आनी म्हणालो, नामान कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी तुजे कुशीचें फळ. हें काले हाडनायलें, नामान कृपेन भरलेले वो एक गले पळोवंक सोबे दिसता बडवो. संदेश कितें म्हण अर्थ जायना, मरी शर्मेता. हें कशें पुरा घडचें? हांव हे दोळ पर्यंत खंयच्याय एका दादल्याक नेणा आनी तूं म्हणटाय कितें? देवाच्या कृपेन भरलेली म्हणटाय, भुरग्याची आवय जातली म्हणटाय. हें पुरा साथ दिना. पूण बडवो वगत रावना, मुंदार शेता. पवित्र आत्मो तुजेर सावळी घालतलो, देखून तुजे जल्मच्या भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटले. हें आयकल्ल्या उपरांत मरयेन देवाच्या योजनाक खालते मान घालो आनी बडव्याच्या उतराक मान दिलो. आतां भुरगो जेजू जल्मलो, ताका बाचाव करचे खातीर तिका मिसांव दिलें आनी त्या मिसांवाचो भाग जावन बेतलेहेमातावन इजिप्ताक पलायन, राता राती पलायन, मिसांव. थंय तावन बाळकाचो हेरोद मेल्ल्या उपरांत बाळकाक काण घेवन नजरेताक पलायन आनी नजरेतांत वाडोवन व्हड जाल्ल्या उपरांत पुताचे कश्ट आनी त्या पुताक पळोवचें, कश्टातना पळोवचें भाग तिका मेळटा. अशें सोमिया जेजूच्या मिसावांत ती वांटेली जाली, सडवणेच्या मिसावांत ती वांटेली जाली. सडवणदाराक तिणें ह्या संवसारी आमकां दिलो आनी अशें तिचें मिसांव तिणें संपयलें. आयच्या पयल्या वचपाक आमी दिश्ट घाली जाल्यार पयलें वचप त्याच रितीन आसा. पयलें वचप न्यायकर्ताच्या पुस्तकांतलें विंचलां. पयलें मैजे आमी जाणा, तुज्या उपरांत जोशुआ येता. जोशुआ न्हू बसयलेल्या गांवा भितर तांकां व्हरता. मैजे खाली रावन पळयता, हो बसयलेलो गांव, MRPL दिसल्या पण दिसता, उजवाड आनी पुरो आसा. पूण ताका भाग नातिल्लें बसयलेल्या गांवाक वचोंक जोशुआन तांकां बसयलेल्या गांवाक व्हेलें. पूण व्हरता आसतना काय सुलाबेची वाट की हर एकल्या कडेन लढाय करूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार मस्त थंड राय आशिल्ले, हर एकी ट्रायब एक राय आनी ताचें रासपट. आमेलेतकार, ताच्या उपरांत मिदियनकार, जेबजायट्स, मस्त जाणांक सलवून ते मुखार गेले. कित्याक देव तांच्या सांगाता आसलो म्हणलो एक बवट तांच्या थंय आशिल्ल्या निमती ते झुजारी जावन मुखार गेले. आनी आतां जोशुआ जाल्ल्या उपरांत तांकां कोणें सोडोवचें? न्यायकर्ता दिले. न्यायकर्ता, आनी धा सबार न्यायकर्ता पैकी एक न्यायकर्ता जावन आसा गिडियोन. आयच्या वासमान तुमी आयकल्लो गिडियोन. जशें प्रवाद्या पैकी मैजे तांकां उंचलो जावन आसलो की, तशें न्यायकर्ता पैकी गिडियोन तांकां उंचलो जावन आसलो. आनी ह्या गिडियोनाक देव दिश्टेक पडटा बडव्या मुखांतर. गाब्रियल बडवो त्या तळान दिश्टेक पडचो येवन दिश्टेक पडटा आनी म्हणटा,
बळिश्ट झुजाऱ्या सर्वेस्पर तुझे सोवे आसो. मरी एक वळिल्ली उतरां पळया. सर्वेस्पर तुझे सोवे आसा, सर्वेस्पर तुझे सोवे आसो. आनी गिदियोन हें खाल्लें काय तोय चिंता. सर्वेस्पर तुझे सोवे आसो. नियाळूंक सुरू करता. आनी तुवें इस्रायल परजेक आतां असलेल्या त्या गुलामपणांतावन, मिदियोनकारांच्या गुलामपणांतावन सुटोवंक आसा. अमेलेतकारांच्या गुलामपणांतावन सुटोवंक आसा. कित्याक त्या संदर्भार ते मिदियोनकारांच्या आनी अमेलेतकारांच्या गुलामपणांत आशिल्ले. अशें तांचे तावन झगडें करन, लढाई करन, तांकां सलवोवन ताणें मुखार वचूंक जाय. आनी हें वेच्या पयलें वेता आसतना तांकां सर्वेस्पराची कुमोक जाय. त्या देखून सर्वेस्पर गिदियोना मुखांत्र तांचे थंय येता. आनी ह्या परजेक तुवें मुखेलपण दी जाय म्हणटा. त्या दळां मरये बरींच वय उलयता. हांव कोण? तांच्या लागीं झुजोंक हांव कोण? हांव ल्हानशा मनास्से कुळयेचो, ट्रायब ऑफ मनास्से. 12 कुळयां पैकी ल्हान कुळी म्हजी, तेंय सोडया. म्हज्या सैऱ्या दैऱ्या कुटुंबाच्या पैकी निमाणो हांव, कनिश्ठ हांव. असल्या मनशाक तुवें विसलाय ह्या इस्रायल परजेक मुखार वचूंक आनी मुखेलपण घेवंक. आनी बडवो सांगता सर्वेस्पर तुजे सोवे आसतलो आनी तूं मिदियोनकारांक सलवयतलोय आनी नाश करतलोय. पूण तूं सर्वेस्पराचो बडवो म्हूण म्हाका कशें कळचें? मरये बरींच तूं सर्वेस्पराचो बडवो म्हूण म्हाका कशें कळचें? खंयची खुणां म्हाका दितलोय? राव तिक्के राव. आतां तूं हांगासर आयलाय, हांव वचून एक खाणी काडून येता तुका. म्हज्या इतलें उलयलो न्ही, खाणी काडटा म्हूण खाणी काडून आयलो. गिदियोन खाणी काडून आयलो. खाणीकान कितें आशिल्लें? एक शेळी मारून आयलो. एक एफा पिठाच्यो बकऱ्यो. एक एफा म्हळ्यार बहुशा एक पावाच्यो घडना. एकल्याकच न्ही, एका शराच्यो गेले चड जातात. हाडून आयलो आनी हाडून सिंदूर रुखाच्या पंदा हाडून दवरल्यो. सिंदूर रुखाच्या पंदा आसल्यो. आनी तो म्हणालो बडवो ते तांच्यो काड आनी हो थंय खडपाचेर दवर. तुका खुणां जाय न्ही, खुणां हांव दितां. आनी ताणें बेत काडून गेलें ताचें आनी ताका मासलेची कडी मासाची कडी वत म्हळें. मासाची कडी वतली. व्हरून बेत ताका लायलें. बेत लायिल्लें उजो पेटलो आनी सगळी बली बसमून गेली. आनी आतां ताका गिदियोना कळ्ळें की हो दूत सर्वेस्पराचोच म्हणून. हे घडीभर आमी कार्मेल गुड्याक या. कार्मेल पर्वतार अशेंच घडलेलें. एलियास प्रवादीन बाल प्रवाद्यांक फडकिरे प्रवादी म्हूण सांगलें, आहाब राय आनी जेजबेल ना ते ते राय ते बाल खरो देव म्हणाले. आनी त्या वेळार परिक्षा चल्ली. त्या वेळार 2 पाडे कातरले आनी थंयसर दवरले. कोणाचे बली बसमितागी तांचो देव सारको देव म्हणून सांगलें. आनी बालाच्यांनी प्रयत्न केलें, तांची बली बसमवना. एलिया प्रवाद्यान मागणी सुरू करतना बली बसमोवन गेली. पळया पोरण्या तस्तामेंतांत बली बसमोवची म्हळ्यार देवाचें हजरपण म्हूण कळचें जावन आसा. त्या देखून हांगासर आमी पळयता बली थंयसर दवरलेली गिडियोनान बसमोवन गेली. आनी आतां खंडीत जावन ताका कळ्ळें सर्वेस्पर ताचे सांगाता आसा म्हणून. आनी अशें ताणें इस्रायल परजेचें मुखेलपण घेतलें.
आतां मरियेक आनी गिडियोनाक आमी सांगाता 2 वर्सां जाल्यार गिडियोन तशें मरियेक बडव्यान दिश्टीक पडोवन नमान केलो, दोगांयकी नमान केलो. एकल्याक पोरन्या तस्तमेंतांत आनी एकल्याक पोरन्या तस्तमेंतांत निमाणे घडये. तांकां दोगांयकी ताणें आपोवणें दिलें, तांकां दोगांयकी ताणें मिसांव दिलें, तांकां दोगांयकी ताचें उतर सत मानूंक खुणां दिली. मरियेक दिल्लें खूण कितें पळया, तूं पवित्रात्म्याच्या सक्तेन गर्भेस्त जातली, तूं गर्भेस्त जावचेंच एक खूण जावन आसा म्हणून ताणें सांगिल्लें. आनी गिदियोनाक ताणें हाडलेली काणयेक ताणें बसमयली आनी थंयसर खूण दिलें. देवाक दोगांयचीं उतरां मानवलीं. गिदियोन देवाचेर पातयेलो, मरी आपूण सोमयाची चरण दासी म्हूण म्हणाली. तांणी दोगांयनी बडव्याच्या उतराक खालते मान घालो. मोगाचें न्हू, अशें पोरन्या तस्तमेंतांत आनी मरियेच्या जिवितांत तांकां दिल्लें मिसांव तांणी पाळलें. देवाचें आपोवणें तांणी स्विकार केलें आनी त्या देखून तांकां इनाम मेळ्ळें. तर तुका आनी म्हाका आयच्या दिसा ह्या फेस्ता द्वारे आनी आयच्या पयल्या वाचपा द्वारे मेळचो संदेश कितें? देवाचो बडवो तुका आनी म्हाका सबार पावटी सबार गणिता द्वारे सबार सन्निवेशां द्वारे आपयता. पूण म्हजें कान बंद अशें करना आमी. पूण काल कापूस दवरल्यार आयकना न्ही, कापूस दवरल्यार बरें जाता. बडव्याची उतरां आयकता येतना म्हज्या कानान कापूस येता, सोमा आयकना, अर्दुगरें आयकता, हॅलो हॅलो हॅलो, सोमा आयकना. मोबायल बळे अशें गुंडायता आमी, परतून गुंडायता, येणें गुंडायता, थंय सिग्नल मेळना आनी हांगासर मेळ्ळेलें सिग्नल आमी काण घेना. त्या देखून बडव्या द्वारे म्हज्या जिवितांत सबार पावटी बरे बरे संदेश येतात, पवित्र पुस्तकाचे संदेश येतात, हांवें कशें जियेचें म्हणून कळीत करचे संदेश येतात. पूण सक्कळी संदेश काणयो म्हाका फुरसत ना, टायम ना. बरें दनपारां जेवण करीचें. आज फेस्त मरियेच्या खंयचें फेस्त? आज सर्गा संवसाराचेर राणी केल्लें कस्त. बडवाचो नामान आयकोंक म्हाका फुरसत आहा, म्हाका रांदूंक आसा, इडल्यो करूंक आसात. इडल्यो करतात घेता पुरो हाडच्योच दिसता मोलाच्यो. भाकऱ्यो करूंक चक्क भाकऱ्यो मेळटात. आमच्या बेकरीक गेल्यार भाकऱ्यो आहात, न्यू लायट बेकरी, भाकऱ्यो रेडी. फुरसत ना. त्या देखून आयचो संदेश आमकां देवाचो बडवो तुका आनी म्हाका सबार गणितां द्वारे सबार सन्निवेशा द्वारे आपोवणें दिता. हांवें कितें गरजे म्हूण सांगता, म्हजें मिसांव म्हाका कळयता. पूण बडव्याच्या उतराक हांव पाळो दितां की एक सवाल दितां, बारी बरें दिना आसतावन पाळो दिवंक शिकचें, ताचो ताळो आयकोनचो आनी म्हज्या जिवितांत मरिये बरी खालती आनी खालतो हांव जाल्यार एक दीस सर्गेंच्या राजाचें सूख ससनाचें इनाम म्हाका मेळटलें म्हणलें गॅरंटी आयच्या वांजेलान दिल्या. तशें जावं दी म्हणून आमी आशेन मागता आनी मिसाचें बलिदान आमी मुंदर सिता. भेटैता वास्तुका स्वीकार करी बाबा. उड्या मना संगी भेटैता ही देणी मानूक तुगे ये बाबा. स्वीकार कर बाबा, खालीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित मोगान तुझ्या दिवो जीवन आमचे मनगत. आशीर्वादित मोगान तुझ्या दिवो जीवन आमचे
म्हज्या बाबा भयणीनो, आमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मैमीक आमच्या नाट्य पयसवीच्या बाबा सरस्वर मानून घेव. सर्गेंच्या बापा, तुज्या पुतान कुर्सार तुका आपलें समर्पण करतना आमकां आपले आवयच्या गोपान घाली. तेंचं समर्पण आतां आमी तुका भेटयतना जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानता तसलें आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक आमी पावो म्हण विनम्र काळजान मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. शमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या परबेचे समयार नित्यांक वारे मरयेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता, तुका वंदिता, तुजे किर्ती परगटता. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फंकयलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाकणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
भवडतसो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवंत आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अपेक्षा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिबेतसो उंडो आनी हे सर्वण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमाचो मेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोल पळय फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरिये देवाचे माये सांगाती बगेवन जुजे तिचो पती बगेवन धर्मदुता बगेवन जुआंव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना सुमया जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्व सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज येवं तुझी खुशी सगळ्या जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसवडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिवं नाका पूण वयच्यातली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय त्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी मरियेचो पूत सडवणदार जेजू क्रिस्त हीच देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी समेस्तां सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितरूनशें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली जेजू
सर्वेस्परा आमच्या बापा अंकवार मरियेचे राणीपण संभ्रमून या दिनवासनेच्या जेवणात आता आम्ही वांटो घेतला. ही आमची सर्गेची राणी आनी माय आमकां ह्या संवसारांत जेजुरायाचो पाटलाव करूंक शिकोव आनी मरणा उपरांत ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवन संपूर्णयेन सुखेस्त जावंक आमकां व्हरो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात सुम्या जेजू क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडुका दुसऱ्या सर्व हिंदूंना क्रिस्ता सारक्या मोऱ्या गवड्या दैवीक शिकय तूं आमकां. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जिवंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले बरी आमी पाळूं. एकामेका बोगसून जिवंक आमकां कृपा लापय. आमची कुटुंबां मोगाचीं सेवेचीं आनी एकवटाचीं मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन जायतें बरेंपण आम्हा सर्वांक लाभलां. देखून देवाक आमी अर्गां दिता आसतना मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिल्यांत एक भाऊ भयण 25 वर्सां थावन रागार आसली ती राजी जाल्यांत देवाक अर्गां दिल्या. चेडवाक दुबईंत काम मेळिल्ले खातीर अर्गां दिल्यांत. एक भाऊ ICUंत आसलो बरो जाला. एक धाकटुलें बाळ ICUंत आसलें तें बरें जालां. आमच्या पात्रोना मुखांत्र तांणी केल्ली विनवणी देवान मानून घेतल्या. देवाक जावं अर्गां आनी वगळाप आनी एक घडीभर मौनपणी आमचें बरेंपण देवान जुवांव पावल दुसऱ्यान देवा मुखांत्र आमकां धाडिल्लें तें बरेंपण एक घडीभर वळखून घेवया. ताका आमी अर्गां दिवया. प्रार्थुया भोव काकुळदार बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरीपात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता. ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सांजू पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आम्हा बसोस देवा लागीं विनंती कर.
हे बघेवन सुवाव पाऊल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आणि क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आणि राजी संदान तुझ्या जिवितान बरसडली देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरांनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची गालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां गुमो कर तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच गुरसायिल्ल्या जेजू थंय आमची दीस तुबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणे काल जायती मागणी ते सावा तुमी हांगासर घालतात ती सगळीं आमी थंयसर जुवांव पावलूच्या रेलिकेच्या बोगलेनच दवरल्यांत तस्सो जुवांव पावल दुसरो देवातावन मागोवन ही सगळीं तुमची मागणी ते सावा विनवण्यो तुमकां मेळोवंक आदार जावं दी म्हणून आमी घालतेपणी मागया मायग्रेन आनी सायनास गूण जावंक मागलां एका तरणाट्यान पितीसपणांतावन भायर येवन करी क्रिस्तांव जिणी जिवोवच्याक एकल्याक मानसीक पिडेतावन गूण जावच्याक जाग्याचे रेकॉर्ड सारकें जावन आतान मेळोवंक दोगां जाणांनी पांयांची एलर्जी गूण जावंक भावा भयणीन बरो संबंद रुता करूंक एकवटान जिवोवच्याक परगांवाक वचून विजा मेळच्याक दोगां जाणांनी पांयांच्या गांठीची दूख बरी जावंक पांयांक बोळ मेळच्याक दोगां जाणांनी हार्नियाच्या पिडेतावन बरें जावंक कोंकली गूण जावंक दुवेक बरी सैरीक मेळोवंक कोर्ट केस बेगीन सित्यार्थ जावंक कुटुंबांतल्या संद्यांक बऱ्या भलायकेंत राखून सांबाळच्या खातीर एग्री गोल्डांतले पयशे फाटीं मेळोवंक मोतीक समाधान मेळोवंक परगांवांनी बरीं कामां मेळच्याक दोगां जाणांनी मागलां तरणाट्याचो शिकपाचो कोर्स बऱ्यान जावन उत्तीर्ण जावच्याक बाळंतेर बऱ्या तरान जावच्याक पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळोवंक मागलां सुनेक बरें काम मेळोवंक जाग्याच्यो अडकळी पयस जावन जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक मागलां कामाक बरो व्यक्ती मेळच्याक बरी सैरीक मेळोवंक 10 जाणांनी मागलां आडव दवरलें भांगार पाटी मेळोवंक मागलां वाटेचे समस्ये परिहार जावंक पुताक बरें काम मेळोवंक पांयांची गांठ सारकी जावंक चलोवंक जावच्या मागलां घर बऱ्या मोलाक विकून वचोंक दोगां जाणांनी विद्यार्थीक शिकोवंक बरी मोत आनी बरे अंक मेळोवंक दोगां जाणांनी दोळ्यांचें ऑपरेशन आनी सारकी दिश्ट मेळच्याक दोगां जाणांनी मागलां भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके खातीर आमाल पियोण येतावन सुटका मेळोवंक तेगां जाणांनी विद्यार्थीचें आतांचें फ्रॅक्चर गूण जावच्याक एकल्याची कातीची एलर्जी बरी जावंक पेंगटाची आनी गांठीची दूख गूण जावंक दोगां जाणांनी एका स्त्रियेची मोतीची पिडा गूण जावंक भावाक दुबयेंत बरें काम मेळोवंक बरें वस्ते घर फावो जावच्याक मागलां दुयेंस अभियान हाती धरिल्लीं कामां पोंताक पावच्याक नात्रांक शिकोवंक बरी मोत पांयांच्या गांठीचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक अमेरिकान शिकच्या एका युवकाक शिकपांत जैत मेळोवंक मागलां एकल्याचें एपार्टमेंट विकून वचोवंक पुताक परगांवान काम मेळोवंक पुतान परीक्षेक बऱ्या रितीन तयार करन परीक्षेंत पास जावच्याक एका भुरग्याची पिडा ऑपरेशन नासतना बरी जावच्याक काजारी बेसांत कश्टोवच्या एका भयणीक समाधान मेळोवंक तांणी एकामेका एकवटान जिवोवच्याक मागलां जांवयाचें बिझनेस बरें जावंक रीण फारीक जावंक काण गेल्ले पयशे फाटीं दिवंक साध्य जावच्या खातीर मागलां भायर पडिल्ली बेजार मोदी पाटी मेळोवंक ऑपरेशन केल्ले आतांची दूख गुणी जावंक पांय मुय येवचे रावोंक वांकणां येवची उणी जावच्याक मागलां दुवेक दुबयंत बरें काम मेळच्याक मागलां एकल्याक सेमिनारिस्ताक ताच्या शिकपांत बरी मोत आनी शिकोवंक बरी मोत मेळच्या खातीर मागलां ह्या सर ते सावा सांगाता आमची तेसारां ते सावा विनवण्यो मौनपणी जुवांव पावलूच्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाक समर्पून दिवया
तूं आमकां पाव येवकरिस्तचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख दिवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी जर सदां सर्गीच्या राजाक तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणू आमकां पावो जावं आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां थावल्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मोरये कुरपेन बरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवती बरी देवाची माये बापाया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदिगन सदा सर्वथा आमेन. सोमयाचे नावे आमचो आदार ताणे रचना सर्ग आनी संसार सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सभे आसो प्रार्थुया. सर्गेंच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरें तुजो सेवाक भगवंत जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगवंजिणीये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी भवार्थांत जियोंक प्रेरण दिले. ताजे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमचे पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवा. आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजे कशें वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो भगवंत जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवात येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां गठाय मेळ्ळो. आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरयत आसा. ताचे देखीन सांतेपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गेंच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदांकाल तुमचेर देवो. गाचनो तुमकां परत ह्या पुनशेताक आयिल्ल्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हरी एका रितीन तुमी ह्या पुनशेताच्या बरेपणा खातीर वावर करतात. तुमचो समेस्तांचो आमी उपकार बावडटा. आज ह्या संभ्रामीक मिसाचें बलिदान भेटोवन ह्या मोरयेच्या राणीपणाच्या फेस्ता दिसा जोगतो संदेश दिल्ल्या मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्नो बाप ह्या पुनशेताचे रेक्टार तांचो आमी काळजांतावन उपकार बावडटा आनी तांच्या मिसावाक सर बरें मागता. आनी आतां आमकां आयच्या दिसा मुर्तोम दिल्ल्यांक आमी आतां मानाच्यो वाती दितल्या. मानादीक दोतोर लुईस रॉनी कुटिन्नो बापानी तांकां वाती दी जाय म्हूण हांव उपकार मागतां. लुईस पाउलीन क्रास्ता, लाविना डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो, आल्बन पिंटो सान लॉरेन्स दुसरो वाडो, मार्क रोजी डिसोजा सान बोस्त्या वाडो, बेनेडिक्ट सीमा डिसोजा पेरार, प्लेवियन लाविना पिरेरा मस्कट, अरुण डिसोजा वामंजूर, प्रेसिल्ला क्रास्ता पतिमा दुसरो वाडो, बेबी ॲश्लिन लियाना डिसोजा कासरगोड, मेरियन एम्ब्रोज नोरोन्ना देरेबोयल, विन्सेंट नोरोन्ना
बाळोक जेजू वाडो स्टेनिता डिसोजा फेरार मॅक्सिम आलिस डिकुन्ना बाळोक जेजू वाडो रॉनी डिसोजा बगेवन कुटाम वाडो मॅक्विन डिसोजा नित्यादार रीमा पिंटो ऑस्पेट रोनाल्ड रॉड्रिगस पातिमा पयलो वाडो मेल्विन सिल्विया डिसोजा तांच्या लग्नाच्या संदर्भार पातिमा पयलो वाडो तांकां बरो लग्न दिवस आमी मागता अरुण डिसोजा वामंचूर मुद्दम दिल्ल्या सर्वांचो आमी उपकार बाळगता तांचेर आमचो जुवांव पावल दुसरो विनंती करून दी म्हूण आमचें कालतें मागणें आधुनिक काळाचो तरणाट्यांक तूं आपुरबा येसो मातू भद्राचो सर्वांक चड मान मारलो तरणाट्यांक तूं आपुरबा येसो मातू भद्राचो सर्वांक चड मान मारलो श्रेष्ठ होळी गोविसा बेसो क्रिस्तांव दारुडो बोलो दिल्लो Eucaristas moक्षी कयलो तूं मागे वंगड येसो श्रेष्ठ होळी गोविसा बेसो क्रिस्तांव दारुडो बोलो दिल्लो Eucaristas moक्षी कयलो तूं मागे वंगड येसो आधुनिक काळांतलो तरणाट्यांक तूं आपुरबा येसो मातू भद्राचो सर्वांक चड मान मारलो तरणाट्यांक तूं आपुरबा येसो मातू भद्राचो सर्वांक चड मान मारलो क्रिस्तांचो पाटलाव करून प्रेरण तूं वखदांनी जोडच्या आमकां आदेश कुटुंबांनी एकवट सरच्या कारण तूं दैवीक आपुलकीचो व्हड भक्त तूं क्रिस्तांचो पाटलाव करून प्रेरण तूं वखदांनी जोडच्या आमकां आदेश तूं कुटुंबांनी एकवट सरच्या कारण तूं दैवीक आपुलकीचो व्हड भक्त तूं आधुनिक काळाचो तरणाट्यांक तूं आपुरबा येसो मातू भद्राचो सर्वांक चड मान मारलो तरणाट्यांक तूं आपुरबा येसो मातू भद्राचो सर्वांक चड मान मारलो मोगाळ पुत्राचो वेळ आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां भगेवन सांजुवा पावल दुसऱ्या आमा बसो विनंती कर भगेवन पुस्तचे कुवे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन